कॉलेजींनी विद्यार्थ्यांची सतावणूक जाता असो आरोप करीत गोयच्या विद्यार्थ्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे धरले। 101 विद्यार्थी धरण्याक बशिल्ले। दिसान दीस कॉलेजींनी शिक्षक विद्यार्थ्यांक सतायतात। सरकारान ह्या प्रकरणात लक्ष घालचे असे विद्यार्थी मागतात। हांगा आझाद मैदानार जे गोयचे विद्यार्थी जमल्यात ते तांच्या हक्कांच्या खातीर जो तांचेर मानसिक अत्याचार जाता, मेंटल हरासमेंट जाता, तो बंद करात ही मागणी घेऊ। आमी जे पेपर बरयतात ते पेपर आमकां पळोवपाक दिनात, ते पेपर आमकां पळोवपाक दिवची ही मागणी घेवन म्हणजे एग्जामिनेशन सिस्टमात ट्रान्सपरन्सी हाडप हो मुद्दो घेवन ही जी फी आमी जी कॉलेजीन भरतात ती वर्सान वर्स वाडत आसा, त्या फी वाडीचेर खंय तरी आळो हाडचो ही मागणी घेवन हे 3 मुखेल मुद्दे घेवन आज गोंयचो विद्यार्थी रस्त्यार देवला। तशेंच दर एक कॉलेजीन आनी खुबशे मुद्दे आसात जे की आतां एक एक करून येतले, ते मुद्दे आमी आतां घेतले। भाजपाचो सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघान काँग्रेसीचो नाद सोडिल्ल्यात जमा। शेनवारा राती उसरा मेरेन आनी आयतारा सकाळच्या आदेसाक जाल्ले घडामोडी उपरांत हे थारले। विष्णू काँग्रेस समितीचो जाल्यार रवी काँग्रेसीचे विधिमंडळ गटाचो अशें चित्र जाल्ले। आता उत्तरेन काँग्रेसीचो उमेदवार म्हूण रवी नायकाची तिकेट निश्चित जाल्ल्यात जमा। रवीन कार्यकर्त्यांक कामाक लागपाक सांगल्यात। फाटले 2-1 महिने जाले भाजपाचो सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघान काँग्रेसीचे उत्तर गोयचे तिकेटी खातीर हालचाली सुरू केल्ल्यो। राष्ट्रवादी सावन काँग्रेसी मेरेन, शरद पवारा सावन दिग्विजय सिंग मेरेन ताच्यो बसका जाल्यो। मात विष्णूचे उमेदवारीचेर प्रदेश काँग्रेस समिती आनी काँग्रेसचे विधिमंडळ गटामदी एकमत जाय नाशिल्ले। 7 आमदारांचो रवीक तेको, दोगांचो रमाकांत खलपाक जाल्यार प्रदेशाध्यक्ष जॉन फेर्नांडीस धरून प्रदेश समितीचो विष्णूक तेको अशें चित्र जाल्ले। हे कफुसमान उमेदवारा खातीर कोणूच सारखे काम करचे ना म्हणपाची परिस्थिती उपराशिल्ल्यान निमणे विष्णून मारते घेतले। सुत्रा कडच्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण जाले ते जाले म्हूण सांगून वेंचणुके कडेन विष्णूचे परत भाजपा कडेन पॅचअप करपाची तयारी चल्ल्या। जाल्यार रवीन आपल्या कार्यकर्त्यांक नेटान कामाक लागपाक सांगल्यात। ताची उत्तरेक तिकेट थारिल्ल्यान जमा। मात काँग्रेसीचे दक्षिणेंतल्यान अजूनय थारपाचे आसा। लुईजीन आनी सार्दिनाची नांवां सध्या चर्चेत असली तरी दीस वता वता तशें सिटींग एमपी आशिल्ल्यान सार्दिनाचें वजन वाडटा। चड करून उमेदवारी निमणे ताचेच गळ्यात पडपाची। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। लोकांक जाप दिवपाचे उत्तरदायित्व राजकीय फुडाऱ्यांचे। ते कर्तव्याक चुकले जाल्यार लोक तांकां बुद्ध शिकयतले म्हूण मिडियान टिका करतना राजकीय वेवस्थेचेर टिका करचे परस व्यक्तिगत फुडाऱ्यांचेर करची, ताका जाप विचारची, ना जाल्यार लोक बरे राजकारणात येवचे ना। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ही उतरां काढली। आयतारा सांजे पणजेन जाल्ले एके परिशदे वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। Do anything, but don't allow truth to be sacrificed at the altar of publicity, as you call it. I will call it at the altar of breaking news. At the altar of breaking news, many times truth is massacred. The political system is the main pillar, and therefore, as a component of this nation, and a responsibility towards the people, you cannot create a feeling of disgust. Because if you create a feeling of disgust, there will be 2 damages you are going to do. Number 1, politicians, good people will not enter politics. Person like me given a second choice, I will say no to politics. I could have earned more money as a technocrat because I am proud to say that I am a very good engineer. See, criticize a politician, create anger against a politician, but don't create anger against a political system. That is 1. Number 2, what I feel is ultimately you have to remember one thing: politician is the only one pillar of the democracy who is accountable to the people. And people on number of occasions have taught politicians lesson. You can count hundreds of them. I have never asked media to publish a particular story. They only made me great. I am not saying that. But what I find, maybe because of numbers, the quality is really coming down. Understanding capacity and quality is really coming down. I am worried about it. Earlier I used to be free with media, and there are vested interests obviously. I am not going into that. But quality part absolutely is coming down. When you try to explain certain aspects, it's not understood in the right perspective. It's understood only by the physical word which
you say or someone says. It cannot be. It has to have an understanding, and that knowledge is very important. Therefore, training is very important. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.